जीपी पार्सिक बँकेची मडगांवां शाखा उक्ती जाल्या. उद्देग मंत्री महादेव नायकान शाखेचें उक्तावण केलें. मडगांवां उक्ती केल्या ती बँकेची 61वी शाखा. बँकेची म्हापशां शाखा उक्ती जाल्या. सुवाळ्याक बँकेचे चेअरमॅन रणजीत पाटील आनी बाकीचे मानेस्त आसले. आम्ही आता 60th ब्रांच म्हापसाला ओपन केलं आणि 61st ब्रांच मडगावला आजच ओपन केलेलं आहे. मल्टीस्टेट झाल्यानंतर आम्ही पहिल्यांदा गोवामध्ये ब्रांच ओपन करत आहोत आणि हे दोन्ही ब्रांचचं इनॉग्रेशन माननीय महादेव नाईक माननीय मंत्री यांनी इनॉग्रेशन केलेलं आहे. पहिल्यांदाच तुमच्या गोव्यामध्ये 61वी ब्रांच आम्ही ओपन करतोय. एक दमदार पाऊल तुमच्या गोव्यामध्ये टाकलं आहे. वी होप सो की तुमचं सगळ्यांचं सहाय्य आम्हाला मिळेल आणि विथ युअर ब्लेसिंग्स आम्ही इकडे पहिलं पाऊल टाकलं आहे. सो आम्हाला तुमच्या सगळ्यांच्या ब्लेसिंग्सची गरज आहे. बी विथ अस. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. गोंय तियात्र अकादमीन मडगांवच्या रवींद्र भवनात कांय ज्येश्ठ तियात्र कलाकारांचो भोवमान केलो. सुवाळ्याक गोंय तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष आगोस्तीन तिमोदो उपस्थित आशिल्लो. पब्लिकाक चड मोग जाले जाल्यार हे सोंपण गेलेले तियात्र आतां तर आमी नवे आमच्याहून त्या तियात्रांक चड डिमांड आसलो म्हळ्यार जाता. गे म्हूण स्वर्गा एका दिसाक हांव येतलो म्हाकाय तुवें दवरलुगार. तियात्र ही गोंयकारांची संस्कृती आनी ती सगळ्यांनी सांबाळपाक जाय म्हूण एन इन्स्टिट्यूटाचो आनंद नागवेकार उलयलो. नागवेकारान तियात्रिस्ट बेनी दे आल्दोनाचो भोवमान केलो. आणि कळलं की आमच्या तियात्रांत आनी दे वापरून मिस्टेकिंग प्लेस एकामेकाचेर चिकोल फेक करतात, एकामेकाक क्रिटिसायज करतात, विच इज नॉट गुड. हिंदू मुस्लिम क्रिस्ताव एक वटाना आसलेल्या त्याची दाय आता जेल्ली गोरजोल असतात तिच्या ज्ञानान उपाय गोरजो बेटी पायलो चोर जाण जाय जावई सासू पाय. गोंय क्षत्रिय मराठा समाजाक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान मे म्हयन्यांत समाजाचें अधिवेशन जातलें. कितें जाला आमची संस्था जरी 1926 सालांतल्यान तेजें काम सुरू जाल्लें आसा. 42 सालांत तेची व्याप वाडयलो तेंच्यांनी आमच्या समाज बांधवांनी त्या वेळाचेर आनी 1965 ही संस्था रजिस्टर जाली. आयज ताका जवळ जवळ 50 वर्सां जालेली आसा. म्हणजे गोल्डन ज्युबिलीच्या निमतान आमी हें अधिवेशन घेता आमच्या समाजाचें. सगळ्या बांधवांक एकठांय हाडटात. आमी हें घेतलें अधिवेशन तें खूब म्हत्वाचें आसा. केन्ना घेतलें आमी मेच्या 2ऱ्या किंवा 3ऱ्या आठवड्यान घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा कॉर्पोरेट लिगाच्या उक्तावणाच्या मॅचीत गोवा लायन्स जिखले. तांणी महिंद्रा रायझाक 8 विकेटींनी मारले. ही मॅच जीसीएच्या पर्वरी अकादमीच्या ग्राउंडार जाली. स्वप्नील अस्नोडकाराच्या मुखेलपणा खाला गोंयच्या लायन्स टिमीन गोवा कॉर्पोरेट लिगाक पेजत सुरवात केल्या. पयली बॅटिंग केल्ल्या महिंद्राक गोंयच्या बॉलरांनी 20 ओव्हरींनी फकत 107 रनांचेर दवरले. महिंद्रा खातीर के तावडेन सगळ्यांत चड म्हळ्यार 46 रन काडले. Nicely hit up pitch this time. The ball is going all the way. Good score. This time for hold of it. The ball is racing, going all the way. गोंयच्या दर्शन मिसाळाक 2 विकेटी मेळ्ळ्यो. Now shout for the leg before. This could be a mix-up here. Good work from the wicketkeeper. Another run out. Chocolate wanted sending back Taude says. गोवा लायन्सान जैताचे टार्गेट 11 ओव्हरींनी पुराय केले. कॅप्टन स्वप्नीलान हाफ सेंचुरी मारली. स्नेहल कवठणकारान 33 रन काडले. गोवा लायन्स 8 विकेटींनी जिखले. Good hit this time into the gap. One bounce to defense. Congratulations. Beauty. Nicely worked by Akshay Patel for a single in the long on region. Much for the player. Yes, they were a little hesitant and good work from goalkeeper.
Yogesh Nagar with a slide. The ball is racing away. Slow one. This could be taken. Kun Sharma doesn't drop many. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.